येता मरे मिनिस्टर बीन येता मरे काय एक फॉलोअपाचेर एक विशय आशिल्लो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसात आमचे आदरणीय स्पीकर ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर ऑनरेबल MLA कोर्तालीन आणि उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वैब आनी बाकीचे सगळे CMाक आमी एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले की जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेर्स अमित शाहजी जे आमकां इश्युरन्स दिल्ले आशिल्ले ते फॉलोअप कर ते मॅक्झिमम एफर्ट घालून अनलेस एंड अनटील फॉलोअप जायना तो पर्यंत जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा सो हेजेर थोडीशी आमची चर्चा जाली आनी पॉझिटिवली CMाक फॉलोअप करपाक आमी सांगलें. नो पूण इज इट पॉसिबल फॉलोअप म्हणटा पळय तेन्ना बिकॉज फाटीं तुमी अमित शाहाक मेळ्ळेले न्हू पळय पॉसिबल काय कितें तें म्हाका कांय खबर ना. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द कन्सर्न पीपल अँड आवर चीफ इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. नो इज इट स्ट्रेटेजी टू प्रेशरायज वॉट इट इज कित्याक इलेक्शन लागीं आहा टायम आहा. आमी लास्ट 23 years we are fighting for the constitutional right. ओके Question does not arise of pressurizing somebody. Pressurize जर करपाक जर जाय न्ही तो मागीर येणारो काळ सांगता करपाक शकता तुमी तें आमचे कडेन काय ना काय ना तें म्हाजे कडेन 27 पयलीं मेळटलें अशें दिसता तुमकां आतां मेळपाक जाय मेळपाक जाय न्ही सर सर तुमची सर कालूय मिटींग जाल्ली हांगा असेंब्ली कारण ST रिजर्वेशन खातीर आन्सर येवंक ना तुमकां अमित शाह कडल्यान. आता तुम्ही सगळे हय एक लिडरान तरी परत परत तो विषय घेऊन जायना अशें म्हाका दिसता. पण आमकां कशें आसा ताणें सांगलें तुमी भितर तुमकां इतलें सांगूंक शकता आमी कितें करपाचें डायलॉग करून केदोय व्हडलो कसलो इश्यू बरे भशेन सॉल्व करपाक जाता एक ताका करा. पण तेंच्यानी म्हटलें जावंक ना वेगळो विचार करूंक शकता म्हटलं 27 तुमी तेजेर आसा. तेंच्यानी म्हटलें की 27 पर्यंत जर येना जाल्यार वेगळे विचार कारण पेशंस सोंपले जाल्यार आं वांगडा आसा म्हणटा तुमी होपफूल आहा सर तुमी 27 पर्यंत शुअर जातले सर. 27 आनी कमी म्हयने उरला ना मातशें देंवय मरे मातशें देंवय मरे देंवय मरे तुम्ही CMाक मेळपाक येयल्ले कितें विशय सर किच्या विशयी सर तुमकां ब्रीफ केला सर तुम्ही आसले न्हू तुमचें म्हणणें कितें ST रिजर्वेशन तुमकां मेळचें तुमी आशिल्ले मी आले या मिटिंगेक सो कितें ना तेणें ब्रीफ करूंक ना तूं सांग कितें ना तुजें डिमांड कितें आहा तुमी कितें सांगलें CMाक मातशें मातशें एकदम मिनट डिस्कशन अशें जालां की आमी CMाक मेळून पळयलें की आमचे रिजर्वेशना लागून आमी डिस्कशन केलां आनी तातूंतलो जो प्रोसेस आसा तो आमी CMाक सांगला सेंट्रल उलोवन मातशें आमचो जो रिजर्वेशन आहा तो आमकां जातले बेगीन आमकां 27 पयलीं आमकां दिवची म्हणून होच इश्यू आनी आमी तेजेर आनी जाता हें जातलें दिसता तुका आमी रिक्वेस्ट केला न्हू CMा कडेन सेमान कितें सांगलें आतां तुमकां CMान आपण जातले आपण ट्राय करता म्हणून कितें ट्रायच करता अजून सांगला. पण 27 20 तारखेक सांगलेलें की कितें तरी येतलें म्हणून गेला सो पूण 27 अजून म्हयने खूप कमीच उरला. सर स्ट्रॉंग आन्सर CMाचें कांय दिवंक ना अजून स्ट्रॉंग आन्सर. सद्या तेणें सांगला आपण सेंट्रल कडेन उलयन आपण डिस्कशन करून तुमकां अपॉइंटमेंट बी कितें फिक्स केल्या आमी सगळें परत करून आपण तेणें सांगता म्हणून सांगला सांगता म्हणून सांगलें इतलें आनी कांय ना. आनी दुसरो विशय तुमची मिटींग आशिल्ली CMा वांगडा सीएमाच्या वांगडा सर कितें डिस्कशन बीन जालें डिस्कशन एज युजल पॉलिटिकल रिजर्वेशन सो केन्ना मेरेन कितें पॉलिटिकल डेट इज नॉट इन गव्हर्मेंट हँड बट आमच्यो ती फाटले 15 दिसां पयलीं जेन्ना होम मिनिस्टर मेळ्ळे तेजे फॉलोअप घेवपा खातीर मेळ्ळें. बट आतां कितें एश्युरन्स बी दिला की परत मिटींग जातली तशें कितें सांगू आपण पर्सनल तेजे इंट्रस्ट घेवन आनी आपले मॅक्झिमम गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान आपण पूण 27 पयलीं जाता अशें कितें आहा इन्फॉर्मेशन बी कितें आसा देर थोडेच महिने उरला सो 7 महिने उरलात बट इफ इट इज डेट इज नोटिफायड आम्ही स्ट्रेस केला डू इट गोवा गव्हर्मेंटा पर्सी करून डेट नोटिफायड करपाची ॲक्ट ऑलरेडी ॲक्ट जाल्लो आसा सो ते जाले नंतर जाल्यार समजा विथीन 3 मंथ्स द प्रोसेस कॅन बी जस्ट लायक UP प्रोसेस 3 महिन्या भितर जावपाक येता. तुमकां होप आसा हय वी आर आता तेच सांगलें CMाक विचारलें देर इज अ होप ऑफ 100% म्हणलं. ओके थँक्यू